भायल्यान चकचकीत दिसपी ही वाळपय म्युनिसिपालिटी मार्केट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग. मात हे मार्केट कॉम्प्लेक्सातले भितरले चित्र पळयल्यार खरी परिस्थिती कळपाची. सगळ्या कोयराच्यो आनी मुताच्यो घाणी, सगळ्या वण्टींचेर पानाचे दाग. बिल्डिंग सद्याक बरी पडल्या ती ह्या असल्या बेबद्यांक आनी शाळा कॉलेजींच्या कपल्सांक. थंय नाका ते धंदे चल्ल्यात. जांची दुकानां ह्या कॉम्प्लेक्सात आसात तांकांय सारक्यो सुविधा मेळनात. वाळपय पालिका कांयच लक्ष दिना म्हूण हे शॉपवाले सांगतात. थंय सेक्युरिटी ना, थंय कोयर मारपाक नितळसाण दवरपाक पालिके कडेन खंय मनीस ना. कॉम्प्लेक्सांतल्या शॉपवाल्यांक लायटीच्योय कटकटी. तांच्यांनी पालिकेक कितलेशेच फावट सांगून जाले, मात कांयच फायदो ना. पेट्रोलवाल्यांक घाणी येता मरे सगळी पेट्रोल वचता मरे ते काडटा चोरता ते कोण घाणेन बसूंक जायना पेट्रोलाच्या वासान आनी थंय मुत्ता पळय थंयसर हळशी हे पळय हांगा कितके पळय हांगा मुत्ता म्हणून हांव भायर काडला भितून बसपाक मागीर गरम जाता. सो हेच्या बद्दल म्युनिसिपालिटी बी केन्ना सांगूंक नात तुमी? 100 फावटी सांगले आमी. आपूण काय फायदो? आतां हे धू म्हणून कितके फावटी सांगला मनीस ना खंय तेंचे कडेन. म्युनिसिपालिटी कडेन मनीस ना. भुरगे म्हणटाय पूण आतां कितें म्हणटलें भायर बसून कंप्लेंट हाडटले कितें म्हणून हांगा मुतून मागीर वासान बसूंक जायना म्हाज्यान ताका लागून हांव भायर बसलां. हें पळय हांगा कितें जालां तें हांगा सगळें वॉमिटींग करता. आमी कशें रावपाचें? आमी इन्फेक्शन जातलें कितें ना कितें प्रॉब्लम क्रिएट जाता आनी आमकां इन्फेक्शन जातलें. क्लीन काय नासता कितेंच पळयता जाल्यार भिंतींचेर सगळें हळशीक आसता. तुमी जाय जाल्यार पळोवंक शकता, सगळें इन्स्पेक्शन करूं शकता. सेकेंडली म्हणल्यार सगळे घाटी हांगा भरलेले आसता. आमकां फेसिलिटी कसलीच ना. उदक 2 दीस येता 2 दीस येना आनी मेन म्हणल्यार बिहेवियरूय सारकें ना. पण टायम टू टायम झाडू नासता तेंचो. आमी सगळे सांगल्यारूच ते येतात, अदरवायज ते ना. आनी फक्त अशें घाटी आसा हे सगळे येवन हांगा न्हिदतात. फक्त पियाता आनी न्हिदतात आनी कांय ना. आनी आमचे हांगा शॉपां असल्या कारणान ते आमकां इरिटेट करता आनी ते टॉयलेटीचो वास जाल्यार सगळ्याक घेवन वचो दारार पळय ओपन येता आनी ओपनींग सगळें जाल्यार ते कारणान कपल्स थंय बसता. हांगा म्हाजो टेलरिंगाचो शॉप आसा. हांगा सामकें बुरशेपण ते येवन बुरशेपणां करता सामकें उलटी बिलटी दिसता ते सगळे आनी कपल्स मेन म्हटल्यार हांगा येवन रावतात. आनी मेन म्हटल्यार हांगासर सेक्युरिटी ना. आमकां तांकां तापोवची पडटात त्या भुरग्यांक. आनी क्लीन कोण करिना सारकें. येयलो झाडू वयल्या वयर भोंवडायली गेलो अशें जाता. प्रॉब्लम फेस करता म्हणजे लायट पेटना हांगा. ओके. आनी उदक टॉयलेटीक चडशें मदीं मदीं नसता. आनी सेक्युरिटी ना न्हू, रातची सगळी घाण आसता. ओके. हय आनी लायट अजिबात ना. सारकी 2 वर्सां हांव बसता केन्ना लायट पेटना. आनी सो सगळे शॉप बंद आसता कारण तेका लागून फुलच लायट काडोवपाच आसता हांगा. कपल्स बीन रावता हांगा सगळें चालू जाल्ला. मुतान बीन घाटे बीन सगळें मुतान तेका घाण करून सो हेच्या बद्दल म्युनिसिपालिटीक केन्ना तुमी सांगूंक नात? सांगले फाटल्यान त्या खंय एक्शन घेता. सांगले कितके फावटी टॉयलेटीक उदक सुद्दां ना घेता टॉयलेटीक. हे गजालीचेर पालिका उलोवंक तयार ना. पालिकेची सीओय तोंड उगडिना. तेन्नाच्या काँग्रेसीच्या आमदार मंत्र्यान कोट्यांनी मोडून ही मार्केट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बांदिल्ली. आतांय तो आमदार आनी मंत्री आसा. थळावे वाळपय पालिकेचे सगळे नगरसेवकूय ताचेच. आमदारान कोट्यांचे प्रकल्प हाडप आनी थळावे पालिकेन ताचे मेंटेनन्स आनी हेर गजालीं कडेन दुर्लक्ष करप अशें चित्र वाळपय शारांत आसा. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.